इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, भलेपण दाखोवचे वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरचेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोठान जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरात आनी काळोखान आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोवंक मेळटलो आनी सगळे कड्डे दोंगूर चोरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांचे जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग माळांचेर चडून वेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तरी थावन आनी अस्तंती थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मळबा संतोशान बोब मार, प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतांनो मुरगोटूं गायना करात, कित्याक सर्वेस्पूर आपले पोरचेक बुजवण दिता आनी कश्टवतल्यांची दया करता. सियोन म्हणटली, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या. सर्वेस्पूर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पूर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. सर्वेस्पूर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोट करून सोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पूर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोजनाराक कितलो माई मोगाचो. सबाब, सर्वेस्पूर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सकला पोट्टल्यांक सर्वेस्पूर आद दिता. जुलमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. सबाब, सर्वेस्पूर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. सर्वेस्पुराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पूर सदांच लागींच आसा. सबाब, सर्वेस्पूर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यान वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देव सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच ओस्तुंगी पुताचें कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें पळयता तेंच तो करूंक सोदता, आनी जें बाप करता
तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजब जावचे खातीर हाचेवन व्हड कर्तुत्वां तो तांकां दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगळो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जीं कोण पुताक मानिनात तीं ताका धाडला ताका त्या बापाक मानिनात. जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता. जीं कोण म्हजें उतर आयकतात, म्हाका धाडला ताचेर बावाट दवरतात, तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनी खास्तींचें फर्मोण ना, पूण तीं मरणांतलीं जिविताक उरतलीं. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, मेल्लीं मनशां देवाचे पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जीं कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ. कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत तांचेच सवें आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां. आनी मनसुबेची करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकूंक तांतलीं भायर सरतलीं. जाणें बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणें वायट केलां तीं खास्त सोसूंक उरतलीं. असलो वेळ येवचो जालो, म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दितां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक मान दिवचो. नियाळाक आदार. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जुदेव लोक आपल्या देशांत परतात ते पळोवन सर्वेस्पर देव आपली खुशालकाय आनी आनंद परगटता. देव आपली कृपा अणभवूंक उलो करता आनी काळोखांतलीं भायर सरून उजवाडाक येवंक मागता. हे तरेन आपलो मोग भोगूंक आनी मोहिमा पळोवंक आपले पोरजेक उलो मारता. आयचे शुभ वर्तमानांत जुदेव लोक जेजूक सर्वेस्परा देवाक आपलो बाप म्हणटात म्हूण तांचें मांडून घेवंक जायना. ते ताचेर कोलपाटतात आनी ताचे अधिकाराचेर निशेध मारतात. कित्याक जुदेव लोकांक जेजू देवाक सोर करता तें तांच्यान पळोवंक जायना. त्याच पासत ते जेजूक जिवीशी मारूंक सोदताले. हें आमी आयज आयकता. आयज जायत्यो लोक जावं आमचे भारतांत व गोंयांत जेजूचो वावर करतल्यांक मांडून घेनात. ताची पुरगुटणी आनी ताचे नांवान वावर केल्यार व सेवा केल्यार पासून क्रिस्तांवांक जिवेशी मारतात. जायते कोश्ट जेजूच्या नांवान लोकांक भोगचे पडटात. हे सगळे कोश्ट म्हूण आमचो बावाट हालूंक ना, कित्याक देव आमकां हेंच भासायता. हांव तुमच्या सांगाता आसतलों आनी तुमकां सोडचो ना. देव तुमच्या बागा आसत जाल्यार कोण तुमचे आड आसत. रोमकार 8:31. म्हजो आयज आमचो थाराव जावन दी. देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरून भियेन आसतना जेजूक पुरगोटूंक वावुरया.